लोकशाय रे बाबा लोकशाय खेमानीला लोकशाय जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाय जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाय सद्दां उठून तेच विधानसभा तेच प्रश्न त्योच जापो हे विधानसभेचे गिराण केन्ना सुट्टले म्हूण देवाक खबर पत्रकारांक दगदग पुलिसांक दगदग आमकां टीव्ही पळयतल्यांक तेच नवें कितें कोणाचो आनी फोन आयलो काय हॅलो कोण पाटील ना रॉंग नंबर लागली उलोवंक फोन सारको लागला काय ना तें विचारप ना जाल्यार ते कंपनीचे फोन वाजता आपली म्युजीक न्हिदेक पाड घालून आतां आनी कोण आयलो काय दत्तू आप्पाक पिडूंक लोकांक म्हणून मात वेळेचें भान ना आपूण घरा खावन जेवन घटमूट जातात आनी दुसऱ्यागेर वचून बसतात मागीर ना जाल्यार फोन करून वाज हाडटात राव आयले येयात बस लुसी बस लुसी बरें मुगो आनी हें गो कोण ये म्हजे फ्रेंड ग्रेसी ते म्हजे बेस्ट फ्रेंड ते आनी हांव दोगांय युनिवर्सिटींत शिकतात खंय रावता गो बाय तूं नुवें रावता हां मागीर सांग लुसी कितें खबर कितें हांव आनी ग्रेसी येयल्ले दत्तू अप्पाशीन कितें कांय गजाली सांगपाक हें गो विचारता म्हणून रागार जावं नाका सांगे तुमी ते दत्तू अप्पा कडेन ते कितें ते अपॉयंट घेतला अपॉयंटमेंट घेतला आमी दत्तू अप्पा बरो बुदवंत मनीस तेजो आमकां वेळ पिड्यार करूंक नाका गेले फावटी पळय हांवें तेजो इंटरव्यू घेतलेलो तो युनिवर्सिटीन सगल्यांक लायक जाला म्हाका देखून खूब लायक जालो तेका लागून गेलां सरा मेळपाक आनी क्वेश्चन करपाक ते कडेन लुसी ग्रेसी तुमकां एक सांगता हांव दत्तू अप्पान तुमकां टायम दिला मुगो मागीर तो सारको टायमार येतलो पूण दुसरे फावट मात हांगा येतना चेड्यांक घेवन येवं नाका आतां चेड्यांक म्हणजे म्हाकाय मिनींग कळना आयकून घेयात तुमच्या वांगडा शिकप करपाक कांय चेडे आसात ते मुगो मस्ती आसता फाटले फावट कितें जालें जाणा मुगो मोडगोंच्यान एक तरणाटो दत्तू अप्पाक मेळूंक आयलो आनी दत्तू अप्पा मगो कामां नासलो तो आपल्याक ते लॅपटॉप काय कितें म्हणटा तेजेर कितें काम करतालो कितले ताका सांगलें गो दत्तू अप्पाक डिस्टर्ब करूं नाका म्हणून दत्तू अप्पाक कामान आसा म्हणून मातसो बस तो कसोच आयकूंक ना ताणें आनी डायरेक्ट मगो दत्तू अप्पाक मेळपाक गेलो मागीर दत्तू अप्पाचो फोग आमचेर सगळे चेड तेश कोन आसनाय थोड चेड बरेय आसताय हय गो बाय तुमी सांगता तेंय खरें सगळे टिचर कन्हैया नायका सारके आसना आनी पर्रीकरान कितें सांगलां तें जाणा मुगो विधानसभेन आतां खंय टिचरींक कामाक घेतना तांकां खंय तें कितें तें चॅक करचें पडटलें पुलिसां कडल्यान तांचो कॅरेक्टर जाल्यार आतां टिचरीचें व्हेरिफिकेशन ते पुलीस कशें करतले हय म्हाका देखून होच प्रश्न पडला थिंग आतां तुमी बाय ते म्हाका विचारूं नाका ते तुमी दत्तू अप्पाक विचारा देखूनच आमी आयले हांगा म्हाका एक सांग मॅडम हांव बाय मॅडम बी कोण न्ही गो सायबिणी हांव कितें एलिना साल्टाना बरो अमृता म्हाका एक सांग आयज दोतोर बाब हा की ना दत्तू अप्पा वयर काम करता तो कितें पुस्तक वाचता काय लॅपटॉपार बसला काय पासोयो मारता काय प्राणायाम करता काय उठून बसून मातसो विसो घेता काय मातसो न्हिदला तेजेर तुमचें लक्ष नाका
दोतू अप्पान तुमकां टायम दिला मगो मागीर तो सारको टायमार येतलो. तूंय बरें शाणपण उलयत मुगो. हय उलयता म्हणजे दोतू अप्पाच्या सांगातान कोण रावता पळय ती सगळींच शाणी जाता. तुमी पळय आतां कसो बरो चेर मारून आयला भायलो आनी म्हाका कसो वास येता तशें मगो बऱ्या मनशाच्या सांगातान रावत जाल्यार सगळींच शाणी जातली. म्हणून तुमकां सांगता दोतू अप्पाच्या सांगातान रावा तुमी शाणी जातली. तुजें केन्ना दोतू अप्पा रागार बी जाता? रागार जाता म्हूण विचारता? ताप ताप तापता. कितें चूक जाली जाल्यार फोग काडटा आनी कोणें तेजी तकली तापार केली न्ही जाल्यार घरा येवन नाकार घर घेता. पूण कितें अमृत्या? पूण कितें जाणा मगो दोतू अप्पा तापता न्ही तेन्ना दोळ्यान दुकां येतात गो. दोळ्यान दुकां येतात पूण मगो तो आमचें बरें चिंतता. आमकां बरें माये मोगान सांगता आमचें सगळ्यांचें बरें जावचें अशें ताका मगो काळजांतल्यान दिसता. अमृत्या तूं विधानसभा चयता टीव्हीचेर? कितें सांगू तेंच तेंच पळोवन वाज आयलो गो बाये. तो एकटोच विजय सरदेसाय उलयता. एकटोच तो प्रश्न करता. दोतू अप्पान मगो पयलींच सांगलेलें हो विजय एसेंब्ली काय कितें म्हणटा तें गाजयतलो म्हणून. तेजें मगो भविश्य केन्नाच फाल्स वचना. पूण रेजिनाल्ड देखून प्रश्न विचारता न्हू आतां. पूण पर्रीकर मग पोरू तांकां कसो धारेर धरतालो पळय तशी धार मग हांकां ना. बराबर थोडे आमदार आहाय ते ओगे आसताय वेग जाप सादून काडनाय. लुसीबाय तुजी पोती बरी आं आनी ग्रेसीबाय तुजें पर्सूय बरें आं. बरें आवडलें म्हाका. पोती म्हणटकूच मगो याद जाली. रेजिनाल्ड मगो पोती घेवन एक दीस विधानसभेन गेल्लो आनी जेनिफर मॉन्सरात असलीच व्हडली पर्स घेवन विधानसभेन गेल्ले. जानोत पर्स आं आवडली म्हाका. देव बरें करूं. मडगांवां गेलो ती हांवें. पूण रेजिनाल्ड प्लास्टीक पोत घेवन कित्याक गेलोलो? आगो हांव सांगता तुका. प्लास्टीक पोतयो तो घेवन गेल्लो विधानसभेक दाखोवपाक की असली सॅम्पल पोतयो आमी करया नो पोल्युशन. पूण तेजें कोणें आयकलेंच ना. पूण लुसीबाय तुवें ही पोती हे पोतयेन हांवें अळमी हाडल्या दोतोर बाबाक दिवपाक. कितें दोतू अप्पा? हय. राव गो लुसी तुवें दोतू अप्पाक सांगलां मुगो. दोतू अप्पा सागवादी घेना. कोणें माये मोगान हाडल्यार तो दवरता. कांय लोक मगो आपलें काम जावपाक जाय म्हणून दोतू अप्पाक सागवाती धाडटा. पयरूच कोणें पालू धाडलेलो त्या दिसा कोणें मुड्डोशी धाडलेली. पूण दोतू अप्पान कितें केलें सगळ्यो सागवाती परत्यो धाडटा दोतू अप्पा. सागवाती घेना तो. ना गे पूण हांवें फोन करून सांगला दोतू अप्पाक ताणें आड सांगला. दोतू अप्पाक सांगला म्हणून घेता हांव आं. कितले पडले गो पुडयेक? 500. आतां तूं सांगतालें न्हू इतले प्रश्न कित्याक विचारता. कोण कितें कित्याक तें कित्याक जाय दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. आनी दोंगरार वचून हाडला तें. कायद्यान अणबी विकपा बंदी आहा. पूण चल ना तुवें पणजे कोटा भायरू अणबी विकताय आनी ती अणबी घेवपा विकती घेवपा मंत्री गोड कोताय. आर्दोगाद घेताय आमदार घेताय सगळे जाण घेताय. कायदे मगो सगळ्यांकूच आसात गो. कायद्यांतल्यान पळोवपाकूय वाट आसा. पूण मगो आमी मगो जतनाय घेवपाक जाय. जाणा मगो लुसी आनी ग्रेसी बायलांनी मगो आपले वेस गो बेस कपडे गो बरे वेवस्थीत घालपाक जाय. आतां हें लुसी कितलें हुशार जाणा मगो पयर दोतू अप्पाक मेळपाक आयिल्लें. दोतू अप्पा ताजेर खूश जालो. आनी जाणा मगो ग्रेसी आपणें लोकांक उलोवपाक तोंड दिवंक जायना. कितें आपणें तर चेडवांनी तर बरे कपडे घातले जाल्यार चेडे फकाणां मारचे ना. हांव हें तुमकां सांगता म्हणून रागार जावं नाका आतां. चे तुजें आनी रागा जावपाचें. तुमकां मग रागार जावपाकूच जाय जाल्यार सरकाराचेर रागार जायात. ताका जापो विचारात. जाणा मगे आतां हे ग्रेसी खूब खोशी आसा. कित्याक गो बाय? आतां गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी आयुर्वेदीक आनी होमिओपॅथीक डॉक्टराक अपॉयंट करपाचें आहा न्हू ताका लागून. हे कोण दोतोर तर? ना ना हेजी व्हडली भयण आसा न्हू ते होमिओपॅथीक डॉक्टर ताका लागून मागीर ताका गव्हर्मेंट जॉब मेळतलें न्हू. म्हणटकूच हेवूय बी भगव्या सरकाराचे समर्थक जाले तर.
तेश न्हू जॉब मेळप म्हळ्यार केदोळ हुशालकायी. भुरग्यांक जेवण खाण इस्कॉलांनी दिवपाक सुरू केले तेन्ना भुरग्यांचे आवय बापूय हेड मास्तर मॅनेजमेंट टिचरी सगळी खुशी जाली. पूण जाणा पयर पर्रीकारान कितें केलें तें विधानसभेन कितें सांगलां तें आयकलां मुगो. हे खंयचे भुरग्यांक जेवण दिता न्ही ते खंय खावपाचे लायकेचे ना. अर्द्या वयर जेवण खंय भायर उडयतात. नाशाडी पयशांची. तशी इबाड करून फावना न्हू जेवण इतलें. पूण चीफ मिनिस्टर काणयो बऱ्यो सांगता आं. तुका काणयो आवडटा काय कितें गो? आं आमचो चीफ मिनिस्टर मुगो अश्यो काणयो सांगून आपल्याच आमदाराचे कान पिटा. पूण ताच्या त्या आमदारांक कळपाक वेळ लागता. तसोच मग आमचो दोत्तू आप्पा काणयो बऱ्यो सांगता कुवाड्यांनी उलयता. आमची लायट पेटूंक वेळ लागता. जाणा मगे नवे सरकार पूल बांदपाचे हा 1 आनी 2 न्हय वांगडाच 11. मुगे भयणी काजार करून चोडणा दिल्या. चोडणा रायबंदर मांडेल पूल केदो जातो म्हूण देव जाणा. आनी सरकारान सांगिलां 11 पूल बांदतो हूंय. दोत्तू आप्पा मुगो सदांच सांगता मनशा भितर पयलीं साखो बांदपाक जाय म्हणून. तांच्या मदीं चलता कुस्क्यापणां ती पयलीं बंद जावपाक जाय. हे पूल बांदप सोंपें गो? जाणा मगो अमृते आमच्या बायलांचे कितले प्रश्न असता पूण ते मगो सोडोवपाक एक गजाल जावंक जाय. केसो गो लुसी? अगो ते वुमन आनी चायल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हा पळय ते एक कोण बायलाक दिवंक जाय चलोवपाक. ते दादल्याक आमचे प्रश्नाचे हे जापू येतात ना न्हू. मागीर तुज्या मनान हें खातें एलिनाक दिवपाचें? ना ना आय डोंट मीन दॅट एक्चुअली. पूण जी बायल मंत्री हा पळय ताका दिवंक जाय. तुमी प्रयत्न करात त्या खातीर. तुमच्या सारकी मगो हुशार भुरगीं चड आनी चड येवपाक जाय. तशें जाल्यार तूं आसा ते आमचें आतां जाणटेपण जावपाक लागला. आमी समाज सेवा करतात. पण तुमच्या सारक्या भुरग्यांनी हुशार भुरग्यांनी ह्यो आतां जबाबदाऱ्यो तुमच्या खांदार घेवपाक जाय. तेन्नाच मगो आमचें गोंय वयर सरतलें. मामीन आख्खें जिवीत राजकारणाक काडलें. तिचे कोणें इनजस्टीस करूं ना. लुसी तुज्या ह्या मैत्रिणींक समजय गो बाय सायबिणी. आगो ग्रेसी आमी सदांच मुगो पॉझिटीव रावंक जाय. आतां हिंकां पळय मामी निर्मला संगीता फातिमा दिसा तांचें कितें जालें? जस्टीस जालो? फॉरगेट इट. आपूण पयलीं क्लीन करूंक जाय जाल्यार आपणाक पयलें मेळ उदकान देंवचेंच पडटा. अमृता सांगता पळय तें सारकें. शिवर पळय आं कंपनीचोच आसतलो. ते फकत म्युजीक वाजता. हॅलो अरे गोंय ना रे? हय हय खंय रे तूं? सकाळच्यान नाच मरे. आं कितें नुस्तें? आं नुस्त्या मारीची बंदी काडली जाणा जाणा. हय बोटी वचपाक लागल्यो खोल दर्यान. पूण आजून कांय कामदार ट्रॉलरवाले गोंयांत पावूंक ना मरे. ना रे नुस्तें कांय ना. हय ना रे खरें रे नुस्तें कांयच ना जाल्यार. हय अळमी केल्या. जेवपाक येता? आं बरें यो तर. पूण येतना दामूच्या बेकऱ्या वयले उणें घेवन यो आं. आनी हे रे गोंय ना बसत्यांव रे सकाळच्यान नाच मरे. कितें? सकाळीं च्या पिवन गरोवन गेला? आं मागीर तशें जाल्यार बसत्यांवांक सांग तर कितें मेळ्ळें जाल्यार हाड म्हणून. ना रे म्हाका न्हू रे दोत्तू आप्पाक रे. आं बरें यो आं जेवपाक यो. उणें हाड आं येतना. आं बरें. दोत्तू आप्पाचो टायम जायत येयलो. कितें टायम पळयता? दोत्तू आप्पान तुमकां टायम दिला पळय त्या टायमाचेरूच येतलो. तो पर्यंत तुमी हांगा बसा. हांव तुमकां कितें पिवंक हाडटा. लोकशाय